नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आणि आयज न्ही हांव तुमकां फ्लावराची भाजी सिंपल तरेन कशी करता पण बरी रुचीक जाता ती तुमकां दाखयता। पळया, फ्लावर आतां हांवें हो कट केला आणि बारीक हांवें शिनला आणि मीठ इल्लेशें घालून धुला। हे पळया, हो फ्लावर हांवें धुवन दवरला। हे पळया, आतां हांवें तोप दवरला गॅसीचेर आणि हांवें भितर घातला तेल। तेल तापले, आतां आमी भितर सांसवां घालुया आणि आतां भितर न्ही हांव कांदो घालता, म्हणजे ओनियन। हे पळया, आतां हांवें भितर कांदो घातलो। आतां भितर हांव न्ही हिरवी मिरची घालता आणि बरें मातशें फ्राय करता। आतां हो कांदो बरो जालो मातसो फ्राय। आतां भितर कितें करता जाणा, हळद घालता आणि हळद धवयता, मातशीशी मिक्स करता आणि भितर हांव फ्लावराची भाजी घालता। हे पळया, आतां भितर हांवें फ्लावर घातला आणि फ्लावर पळया बरो बारीक शिनला। पयले असो शिनोंक जाय, बारीक कुडके करूंक जाय। आणि आतां हातून न्ही इल्लें गरम उदक घालता हांव, इल्लेशें। आणि हांव थोडीच करता भाजी। आतां हातून इल्लें गरम उदक घालता आणि आतां धांपून दवरता। हे पळया, आतां ही भाजी बरी शिजोवनी आणि हातून हांवें गरम उदक कित्याक घातलें जाणा तें तुमकां सांगता। खंयचेय भाजयेन गरम उदक घातलें की ना भाजी रोखडी शिजता म्हणून ही एक टिप्सूय जाली। आणि ही आतां भाजी आसा पळय ती सिंपल तरेन, आतां गरम मसालो तुमकां जाय जर गरम मसालो घातल्यार जाता, पण अशी हांव करता तशी सिंपल तरेन करीत न्ही एकदम बेस्ट जाता सारकी आणि बरी रुचीक लागता। आणि अशीच भाजी तुम्ही तुमच्या घरा करून पळया। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईबच्या यादीन करा। आणि अशी भाजी मुद्दाम करून तुम्ही पळोवन म्हाका कॉमेंट्सूय करून सांगा कशी तुमकां लागली ती। आणि ही आतां बरी शिजोवनी, आमी बारीकूच गॅसीर दवरल्या ती। मागीर भितर कितें घालपाचें तें तुमकां हांव मागीर सांगता। पळया, आतां हातून हांवें न्ही एक पिंच ही पळया साखर घातली आणि चवी पुरते मीठ घातले। आतां भितर चवी पुरते मीठ घातले हांवें आणि आतां भरपूर अशी मातशी बरी सोय घालुया, म्हाका सोय बरी आवडटा। आणि आता हे बरे मिक्स करूया आणि टेस्टी अशी भाजी आमची पळया तयार जाली। आणि आता तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, आता पळयता आणि मागीर पळयता तांकां हांव सगळ्यांक खरेंच तुमचें देव बरें करूं म्हणटा। आणि अशी टेस्टी भाजी तुम्ही करून पळया। आणि आता ही भाजी जाली पळय रेडी। आणि जेन्ना भाजी अशी सुकपाक येता पळय ही पळय, तेन्ना कितें करूंक जाय, एक 2 मिनटांनी अशें धाकणें दवरपाचें आणि मातशी दवरपाची तशीच। जशी ती सुकता कशी जाता पळय तेन्ना टेस्ट आसता पळय ते भाजयेक बरी येता मागीर। आतां तुमकां दाखयता हांव। पळय, आतां पळया मुद्दाम पळया अशी कितली बरी जाता भाजी ती आणि बरी वास सुद्दां बरो येता पळया। आतां ही रेडी जाली, रेडी टू सर्व।